हो सनबर्न मुळान ह्या विशयाक म्हणटात तसो म्हजो विरोधच आसा आनी विरोधच आसतलो ह्या विशयाक कळ्ळें. पण ज्या प्रकारे फक्त वायट इतल्या गजालीचे दिसले की ज्या दिसा सनबर्न नाका म्हणून ज्या दिसा पेडणे मतदारसंघाचे आमदार श्रीयुत प्रवीणजी आर्लेकर यांच्यांनी लोकां बरोबर देंवन एका तीव्रतेन विरोध करपाची जी सभा संबोधीत केली, त्याच वेळाचेर धारगळ गांवांत आनी एका जाग्याचेर बैठक जाली. त्या वेळाचेर प्रत्येकाच्या मना कडेन अशें दिसलें की आयज कोणाच्या मनान जर कोणाक जर इवन सहकार्य करपाची जर मनांतल्यान इच्छा आसतली तर जेन्ना एक प्रखरतेन जेन्ना लोक भायर सरतात खंयच्या तरी गजालीक, जी गजाल म्हणजे संस्कृतीशी हेचो कांयच संबंध ना, कांयच लेन देन ना, आनी तेका विरोध करपाक देंवतात, आमदार देंवता, त्या वेळाचेर त्याच गांवांत सिमिलरली सायमल्टेनियस दुसरी सभा जावप म्हणजे खंय तरी ही गोश्ट मनाक खूब जाणांच्या म्हणजे वायट दिसलें की हेतून अशें दिसान येयलें की खंय तरी कोणाचो तरी हात आसा हेच्या फाटल्यान की त्या गांवा भितरच म्हणजे दुफळी निर्माण करपाचो. सो तेका लागून कशें आसा आमी पेडणेकार, सो आमीच जर पेडणेकार जर ह्या गजालीक जर एकामेका वांगडा जर झगडोंक जर लागले जाल्यार हेचो कोण तरी निश्चित म्हणटात तशें जे लोकांचो जो हेतू जो स्वच्छ ना ते आपलो हेतू साध्य करपाचे हेंचे प्रयत्न आसात. पण असो तो विशय जालो, त्याच्या नंतर मनय खूब दुखावले त्या बाबतींत. पण हो विशय जो आसा सनबर्न ह्या विशयाक म्हजो म्हणटात तसो हो सदोदीत विरोधच आसतलो ह्या कल्चराक. कित्याक आनी तेच्या पलीकडे वचून हांव जे लोक म्हणजे पेडण्याच्या भायले म्हणजे MLA लेवलचे, मंत्री लेवलचे, चीफ मिनिस्टर हे लोक जे आसा पळय हेंच्यांनी हेचेर विचार करप काळाची गरज आसा.